मनोहर पर्रीकराक हालयलो दिल्लीच्या रुग्णालयात मोगो सुदिनाचे नाव मुखार करता जाल्यार गोविंद गावडेचो सुदिनाक विरोध। गोयच्या राजकीय हालचालींचेर नदर दवरल्या पूण योग्य वेळ येतकीरच उलयतलो म्हणटा भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा। मोगो भाजपात विलीन करप अशक्य, पक्षा परस मुख्यमंत्री पद महत्वाचे न्ही, मोगो पक्षाध्यक्षाचो खुलासो। 1.5 दिसाचो गणपती पावयलो पूण भाविकांची उमेद भागोना, आता वेध लागल्या 5, 7 वा 9 दिसाच्या गणपतीचे। आता खबरो विस्तारान पळोवया। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराक दिल्लीच्या रुग्णालयात हालयला। ताच्या सांगतान गोयच्या राजकीय नाटकाची सुत्रांय दिल्लीक पावल्या। गोंयांक नवो मुख्यमंत्री दिवप काय मनोहर पर्रीकराकडे आशिल्ली खातीं हेर मंत्र्याकडे वाटप, सगळे भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठीच्या हातात पावला। मजगती सरकाराचे भागीदार पक्ष आणि विरोधी काँग्रेस संधीचे भांगर करपाक बसका घेवपाक लागल्या। चवथीची परब चालू आसतना राजकीय मळाचेर वेगळोच फोग पेटपाक लागलो। कारण जालें मुख्यमंत्री पर्रीकराक अचकीत ब्रेस्तारा ताच्या सोयऱ्याच्या हॉस्पिटलांत कानोळे व्हरपाचें। थंय तो शुक्रारा मोगो गोवा फॉरवर्ड आनी भाजपाच्या कोर कमिटीक मेळ्ळो। आपणाच्यान आनीक फुडें काम करपाक जावचें ना अशें ताणें तांकां सांगलें। ते प्रमाण रोखडेच भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक शेनवारा गोंयां येवपाचे आशिल्ले फुडलो पर्याय थारोवपा खातीर। पूण शुक्रारा राती मुख्यमंत्री पर्रीकार भाजपाचो अध्यक्ष अमित शहा कडेन उलयलो आनी सगळें चित्रूच बदल्लें। शेनवारा सकाळीं फुडें खासा विमानान पर्रीकराक दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत व्हेलो। आतां केंद्रीय फुडारी ताका थंयच मेळटले आनी वेगवेगळ्या पर्यायांचे निर्णय घेतले। मागीर फुडल्या सप्तकांत केंद्रीय फुडारी गोंयां येवन भागीदार पक्षा कडेन उलयतले। इतले मजगतीं पर्रीकराची भलायकी सुदारपाची प्रार्थना करपी ट्वीट भारतभरांतल्यान वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी घातले। दिल्लीच्यान अमित शाहान सांगलें ते दिल्ली मेळटले आनी वेगवेगळ्या पर्यायांचेर चर्चा करून कितें तो निर्णय घेतले। कितें आसात हे पर्याय? 1. पर्रीकर आसा तसोच मुख्यमंत्री म्हणून उरतलो। 2. पर्रीकार तात्पुरतो मुख्यमंत्री पदाचो ताबो दुसऱ्या वरिष्ठ मंत्र्याकडे दितलो। 3. पर्रीकरा बदला भाजपातलो श्रीपाद नायक वा प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री करतले। 4. विधानसभा संस्थगीत करून राष्ट्रपती राजवट लायतले। 5. विधानसभा विसर्जीत करून काळजी घेवपी मुख्यमंत्री तितलो उरतलो। नवे विधानसभेची वेंचणूक लोकसभा वेंचणुके वांगडा जातली। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आनी पणजी आनी वास्कोच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी हिरू महाले। मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री पद सोडटा जाल्यार नवो मुख्यमंत्री कोण? सगळ्यांकूच गंभीर प्रश्न सतायता। युती सरकाराचो भागीदार मोगो पक्षाध्यक्ष म्हणटा सरकारांतलो ज्येष्ठ मंत्रीच मुख्यमंत्री जावपाक जाय, जाल्यार अपक्ष गोविंद गावडे सांगता मुख्यमंत्री जावपाक ज्येष्ठता लागना, लागता कार्यक्षमता। मुख्यमंत्री पर्रीकराक खाजगी हॉस्पिटलांत परत एडमीट करत सावन राजकीय हालचाली नेटान सुरू जाल्यात। फुडें कितें करपाच्यो हाच्यो? मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार म्हणटा कोणा तरी वरिष्ठ मंत्र्याकडे तात्पुरतो मुख्यमंत्री म्हणून ताबो दिवचो। ताचो रोग सुदिना कडेन आसा हातून मात्तूय दुबाव ना। मोगो पक्षाचे ठाम मत आसा की त्यांनी सिनियर मोस्ट मिनिस्टरा कडेन चार्ज दिवचो आनी ते बरे जावन येतकीर त्यांनी ते परत आपले सरकार त्यांनी परत चलोवचें। इट्स अ हाय टायम। आज 8 महिने जाले सरकार कोण नासतना सेक्रेटरी किंवा आनी कोण चीफ सेक्रेटरी चलयता। सो इट्स अ हाय टायम टू गिव चार्ज टू समबडी एल्स, टू द सिनियर मोस्ट, एंड टू रन दीस गव्हर्मेंट व्हेरी स्मूथली। आज ते चलतलें आसत जाल्यार कोणा कडेन चार्ज दिवपाक जाय, पण सरकार हें चलपाक जाय। सरकार गेले 7-8 महिने सारकें चलना, हें लोकांक खबर आसा, लोकांची नाराजी आसा, कामां जायना, त्या खातीर कोणाक तरी हांगा डेप्यूट करूंकूच जाय। तो त्यांनी योग्य मनशाक डेप्यूट करचो इन एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। पूण सुदिनाक तात्पुरतो पसून मुख्यमंत्री करपाक अपक्ष मंत्री गोविंद गावडेन खर विरोध केला। गोवा फॉरवर्ड अधिकृतपणान उलोवपाक तयार ना, पूण तांचे फुडारी कानात फुतफुतात सांगता आमी सुदिनाच्या नांवाक विरोधूच करतले। गावडे म्हणटा फकत वरिष्ठ हो एकूच निकश लावन मुख्यमंत्री थारावचो न्ही, ताची भलायकी कशी आसा हाचेरय विचार जावचो। ताचे परस तो म्हणटा भाजपाच्याच कोणाक तात्पुरतो मुख्यमंत्री करचो।
चार्ज जर कोणाक जर दितलो जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षांतल्या गोटांतल्यानूच कोण तरी आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. कारण भारतीय जनता पक्षा कडेन आज जवळ जवळ 14 आमदार आसात आनी सिनियरिटीच्या गोश्टीचेर जर तूं उलयत जाल्यार कॅपेबिलिटी आसपाक जाय मनशा कडेन. आरोग्याची फाटली हिस्ट्री पळोवपाक जाय नाल्यार परत तें हेंच जावपाक शकता. सरकार चलोवपा खातीर तुका सिनियर कॅबिनेट मिनिस्टराची गरज ना. अ ज्युनियर कॅबिनेट मिनिस्टर कॅन रन दीस गव्हर्नमेंट व्हेरी वेल बेटर दॅन दीस ऑल पीपल. कारण आमी पळयलेलें आसा आज कितें आसा. पण एक अलायन्स पार्टनर कोण तरी क्लेम करता हातून एक हावेसपण हो एक निर्माण जाल्लो आसा. म्हणजे हे लोकांक सत्ते शिवाय हे रावपाक शकना अशा तरेचो हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. मुख्यमंत्र्याचे कदेली खातीर मोगो पक्षाचो बळी दिवप कदापि शक्य ना, पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकरान हड्ड्यार हात मारून सांगला. मात भलायकेक लागून मनोहर पर्रीकरान मातसो कडेक सरून ज्येष्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकराकडे गोंयच्या प्रशासनाचो ताबो दिवचो असोय सल्लो मोगो पक्षाध्यक्षान दिला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची भलायकी सध्या मातशी हाल्ल्या. ते फाटभुंयेर सुदीन ढवळीकर नवो मुख्यमंत्री जाता, मात मोगो भाजपात विलीन करपाक जाय अशी वावडी उठल्या. मोगो पक्षाध्यक्षान ही वावडी फाफडून उडयल्या. एनी कॉस्ट मोगो पक्ष मर्ज जावचो ना. मोगो पक्ष गेली 20 वर्सां आमी इतलो फुडें व्हेल्लो आसा, तळगणात व्हेल्लो आसा. मोगो पक्षाचो जवळ जवळ 12% वोट आसा आनी ताची बांदणी आमी त्या पद्दतीन केल्या गोंयभर. आनी त्या खातीर फक्त मुख्यमंत्री पदा खातीर मर्ज जावप हे तत्व आमकां पटना आनी मर्ज इज नॉट पॉसिबल. आज पेपरां वाचले आमी, लोकमत सारके पेपरान आनी खंयचे खंयचे पेपरां वाचले मिडियान वयल्यान मर्ज करतले म्हणून. ते सगळे फोड गजाली आसा. मर्जर इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. फोंडेसान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. शेनवारा 15 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय दर्यादेगो नितळसाण दीस मनयलो. युनायटेड नेशनाची पर्यावरण संवर्धनाची ही कार्यावळ. ते निमतान वास्को बोगमाळ्या दर्यावेळेर स्वच्छता मोहीम राबयली. भारतीय दर्यादेग राखणे दळान ताचें आयोजन केल्लें. 15 सप्टेंबराक जगभरांतल्यो दर्यादेगो नितळ करतात. ताचोच वांटो म्हूण गोंयानूय दर्यादेगो नितळ केल्यो. दर्यादेगार घाण आसल्यार कितें वायट परिणाम जाता हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करपाक ही कार्यावळ दर वर्सा घडोवन हाडटा अशें भारतीय दर्यादेग सुरक्षा दलाचो गोंय मुखेली हिमांशू नटियाल हांणी सांगलें. The Indian Coast Guard in India is a central coordinating agency for International Coastal Cleanup Day. We go to all beaches, particularly if you say at Goa, we are going to about 14 beaches and with coordination with the other stakeholders, hotels, resort, school children, other services like CISF, we are cleaning these beaches. Condition of beaches at Goa is better if you compare to other beaches, especially at Versova, Bombay or Juhu beaches. So the aim is to create an awareness among the people and to tell them that you see your beaches are good, we have to maintain like this, and whatever small plastics and other debris is floating there, we'll be cleaning this. This also becomes very important after this Ganesh Chaturthi. As you can see, there are some emulsions of the ideals there. So we are here to clean this beach and bring this beach to a spick and span situation as it was. वास्को सावन आमचो खबराकार हिरू महाले. भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या सगळ्या अभियंत्याच्या मालमत्तेची चवकशी करची. गोंयभरच्या रस्त्याचे दुर्दशेक तेच कारणीभूत आसात. दर एक कंत्राटदारा कडल्यान ते हिस्पा भायर लाच घेता. ताका लागून कंत्राटदार रस्त्याचे काम वेवस्थीत करिना. जय दामोदर संघटनेन आरोप केला. मडगांवचो समाज वावुरपी महेश नायकान हो आरोप केला. तो म्हणटा अभियंते लाच घेता म्हणून कंत्राटदार रस्त्याक 50 मिलीमीटराच्या बदला 20 मिलीमीटराचो दामरा थर घालता.
गोंयच्या रस्त्याचे दुर्दशेक भौशीक बांदकाम खात्यांतले अभियंतेच जबाबदार असो ताचो आरोप. जवळ जवळ 16,000 कोटी मोडून गोंयांत रस्ते केल्ले आहात ह्या दोन वर्सांत. ताजो रिजल्ट कितें पळय, सगळे रस्ते फोंड पडल्यात. जाल्यार हांव सरकाराक सांगूं सोदतां, तुमी आनी रस्ते आनी करनाका, आमी तश्योच गाडी चलयतात. हे रस्ते केल्यारय आमच्यो गाडयो मोडटात, रस्ते केल्यारय फोंडांतून वचपा जाय, रस्ते करनाय जाल्यार फोंडांतून वचपा जाय. हें करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी जे पळय PWDचे इंजिनियर जे पळय आहात तांची सगळ्यांची पयलीं एसेट चॅक करपा जाय. तांची घरां केली व्हडली आहा, भाडें कितलीं घेतल्या, बँकेक कितले पयशे आहा, कितें आहा, हें सगळें चॅक करपा जाय. सरकार म्हणटा पावसाक लागून रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात, पूण गोंयांत दर वर्सा असोच पावस पडटा अशें म्हणत महेश नायकान सरकारी दावो खोडून उडयला. तो जो पळय आसफाल्ट जो पळय घालतात, तो आसफाल्ट हॉट मिक्साक 50 mm घालपाचो आसता, पूण हे घालता आसतना 20 mm घालतात आनी 30 mm काम जें पळय आहा तें सगळें वांटून घेतात. इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर आनी पॉलिटिशियन हे सगळें वांटून घेतात आनी रस्त्याची मागीर ही 3 म्हयने भितर दुर्दशा जाता. आज गोंयांत वचून पळया तुमी, सगळे गोंयांत जे पळय रस्ते केल्ले ते 3 म्हयने रस्ते उरूं ना. 3 म्हयन्या भितर रस्ते सगळे खराब जाल्ले आहात. मडगांवसान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. ट्युरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हराचो पेशा तुमी आपणायलात. भोव विश्वासान पर्यटक तुमचे गाडयेन बसता. त्याच विश्वासान तुमी तांकां जाय थंय पावयात. येरादारीचे नेम पाळात. देवाचें बेसांव तुमचेर जरूर आसतलें. कोलवा चर्चीच्या पाद्र्यान टॅक्सी ड्रायव्हरांक शर्माव दिलां. कोलवा वाठारांतली पर्यटक टॅक्सी धनी संघटना दर वर्सा आपलो वर्धापन दीस मनयता. अंदू ताणें 16वो वर्सुकी दीस शुक्रारा मनयलो. कार्यावळीक थळावे चर्चीचो पाद्री आयिल्लो. ट्युरिस्ट टॅक्सीचो वेवसाय पवित्र. आपले भितरले भेदभाव कडेक दवरात. पर्यटकांची देव मानून सेवा करात. तुमचें कल्याण जातलें अशें बेसांव पाद्री सिंप्लिसियो डिसिल्वान संघटनेचेर घातलां. संकटान घालतले आनी दुसऱ्याचे जिवीत संकटान घालताय. ही मातसो तुमी चड तोत्राय दवरूंक जाय. आनी तो आज मुखार जाय तो देवाचो आशिर्वाद तुमचेर. आनी तेन्ना तुमच्या कडेन फकत दोनूच मागता, एक पण तुमी एकवटान वावरूंक, दुसरे स्वतेर तुमी जेजूची सेवा कशी करतात म्हूण तोत्रायेन अशी करून ताळणी येतात. वेळ आहा आनी कांय ना, कोणा रावता कांय ना, कोप मारपाक ताळणी येता. त्या ताळणेचेर जय धरून तुमचें जिवीत दुसऱ्यां जिवीत सांबाळूंक तुमकां सेल्फ कंट्रोल ऑफ द मावणी करूंक हें म्हणजे विणवणी तुमकां. देव बरें करूं. आमच्या फादरान सांगलें सो केन्ना तुमची ताळणी येता सोर पिवपाची, चड घेयनाका, थोडो घे. पूण मुगे एक मागणें ताका थोडोय घेयनाका. जेन्ना तुमी ट्युरिस्टां पावयले, घार येयले उपरांत तुमी घरा बसाय गाडी धरी आनी सुसेगाद पिये, कोणाक टेन्शन ना. आनी दुसरें सांगपा म्हणल्यार आमचो गणेशूय आज पणसाचोय दीस हो देवान एक आमकां बरो दीस दिला. तसो दीस मेळपाक चड कुसता. आनी आमच्या हिंदू भावांनी, आमच्या हिंदू देवाक आमचेर हे टॅक्सी मनोराची, टॅक्सी ड्रायव्हरांची बरें बेसां घालचें. कोलवासान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. शुक्रारा 1.5 दिसाच्या गणपतीचें विसर्जन केलें. गणेश भक्तांक आतां वेद लागल्या 5, 7 वा 9 दिसाच्या गणपतीचे. 1.5 दिसांनी उमेद भागना म्हण वाडोवन गणपती दवरता. कांय जाणांगेर आंगवणीचे गणपती आसता, जाल्यार अंदू लग्न जाल्ले नवे जोडपें गणपती दवरून घेता. निमतान सत्यनारायणाची पुजाय करता. चवथीची तयारी म्हयनोभर पयलींच सुरू जाता. गणपती पुजता तो चौक तर सोबीत सजयता. रातीचो दीस करून फोली कापता आनी तरातराची बोनेरां लायता. आख्खें रान माड्डून जंगली फळां हाडटा आनी माटोळी सजयता. ही कामां एकट्या दुकट्याची न्हय तर ते खातीर घरच्या सगळ्या मनशाची फौज लागता. इतलेंय करून 1.5 दिसांनी चवथ गुटलोप म्हळ्यार मन दुखता. देखून गणपती वाडोवन दवरपाची प्रथा सुरू जाल्या.
गणपती बाप्पा पुढल्या वर्षात गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा देखाव्याच्या बाबतीत सांगपाचें जाल्यार कितें तरी नवदुर्गेचे आसा, नवदुर्गेचे खामा सतीप हाजे पासून हांवें सुरवात केल्या पयलीं. ताच्या नंतर 32 पायऱ्यो आसात, त्यो पायऱ्यो हांवें गाडये पासून केल्यो. तर 2012 ते आज पर्यंतचे कलेक्शन आसा म्हजें, आनी प्रत्येक वर्सा हांव ह्या गाडयांचेच हे डेकोरेशन करता आनी ताका उत्स्फूर्त प्रतिसाद दर वर्सा म्हाका लाभता. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.